Sardar Patel has to join India. कितल्या स्टेट्सान, प्रिन्सली स्टेट्सान. Give her a big hand. Yeah, please a big hand to her. Bye-bye. म्हाका त्यांच्या ममता मॅडमीन कॉल केलो की क्रायम ब्रांचांचे ते क्वीज धरपाची आसा म्हणून आनी आतां सध्या हॉलिडे न्हू सो भुरगीं बी म्हाजी चड अवेलेबल नसली पण तरी हांवें तांकां सगळ्यांक मेसेज करून पर्सनल कॉल करून ती म्हाज्या त्या उतराक मान दिवन सगळीं भुरगीं येयली म्हणून तांकां पयलीं थँक्यू आनी तेंचे क्रायम ब्रांचान केले म्हणून तांकांय मॅडमीकूय थँक्यू आमच्या कडल्यान आनी अशेंच कितें तरी प्रोग्राम अरेंज करून प्रत्येक फावटी आमकां मातशें भुरग्यांकूय प्रोत्साहन मेळटलें अशें केलें म्हणून थँक्यू. मार्क्स फाटी फुडें जाले म्हणून डिसहार्टन जावप ना. सगळ्यांनी बरें हे केल्लेले आसा. कमी मार्क्स पडले म्हणून लायफान हे करप ना. मातशें जर चड वाचलेले शिकलेले जाल्यार आमकां सगळ्यांक म्हणजे ट्रॉफीज दिवचे पडटले आसले. बरो आहलो अशेंच प्रोग्राम परत परत जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें. थँक्यू. हो आमच्या खातीर एक बरो युनीक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली आमचे टॅलंट दाखोवपाची. एज ह्या क्विजा बद्दल आमकां खुबशी इन्फॉर्मेशनूय गावली सरदारभाई वल्लभभाई पटेला कडल्यान तेंच्या बद्दल जी आमकां पयलूच खबर नाशिल्ली खरें म्हणटा तें. आनी एक खूब बरी भुरग्यांक हें गावता उर्बा तेंची फुडें वचपा खातीर म्हणून हे गोवा पुलिसांनी जे कॉम्पिटिशन दवरलेलें तें आमच्या खूब बऱ्या खातीर दवरलेलें. आमकां खूब बरें दिसलें. आमकां खूब कितें नॉलेज मेळ्ळी आनी अशेंच आनी प्रोग्राम बी दवरल्यार आमकां खूब आवडटलें. न्यू एक्सपिरियन्स गावता. आमी फोंड्या अंत्रूज नगर हांगा आसा जे जाग्यार आयज अंत्रूज नगरान फोंडा SP आसा स्पेशल ब्रांच तेंच्यांनी आयज हांगा सरदार वल्लभभाई पटेल ह्याची 150वी जन्मतिथी म्हणून तेंच्यांनी आयज हांगा प्रोग्राम दवरिल्लो की सरदार वल्लभभाई पटेल जी आसा तेजे संदर्भात जी कोणाक म्हायती आसा त्या संदर्भात क्वेश्चन घालून जी आमची PI मॅडम आसा जी देवयानी तिणें हांगा तांकां क्वेश्चन घालून तांकां हांगा कॉम्पिटिशनाची दवरिल्लें आनी ते कॉम्पिटिशनाक ही म्हाजे फाटल्यान आसा तिका हांवें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज हांकांय मेळिल्लें आसा. आनी सरदार वल्लभभाई पटेला बद्दल आमकां थोडक्यात म्हायती मेळ्ळी त्या बद्दल तेंच्यांनी SP ब्रांच जी आसा तेंचे आभारूय मानलेले आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.